सगळी शेतां पुरवून काबार केलें. हें बांदिता तें बांदिता म्हूण खुंयच्यांनी बांदून तेंच्यान नासतना दवरलें ना आनी आमकां एक जावं आमकां पयशेय सारके नाय, जावं एक जॉब ना, जावं एक शॉप ना. सो आमकां सगळ्या वाटेन प्रॉब्लेम जाता. आमकां रोयन खावपा जाय तें आमकां शेत ना. तो अशें जावपा फाव नासलेलें. आनी दुसरी म्हळ्यार आतां सगळीं इतली बांदल्याय ती व्हडली व्हडली बिल्डिंगां ती बांदून आमकां कांय फायदो ना. रिजनल प्लॅन 2021 2001चो रिजनल प्लॅन एक भाशेन आसलो. 2021चो प्लॅन तांकां आमी गव्हर्मेंटान बरें आमकां सोयेक दिल्लो. विलेज लेवलार तुमी कमिटी काडाय, बरे भाशेन थाराव घेयाय आनीक धाडाय म्हूण. पूण जेन्ना 2021 पत्तो तेणी सरकारान धाडलो तेन्ना सगल्याक सारको करूंक ना. दोगोर आख्खे आमची एक आहा मोती दोगोर म्हूण आहा. तो दोगोर आमी सांबाळपाक तो नॉन सेटलमेंटान घायल्लो. ग्रीन फॉरेस्ट म्हूण दाखयल्लें. पूण आतां पत्तो येयलो तेन्ना तेणी तो आख्खो सेटलमेंटान घातला. जायतीं थोड्यांची काजन तेणी लँड तेणी सेटलमेंटाक घातलेली आहा. हिंगा थोडेशे डॅन्स फ्लोर आसताय. डॅन्स फ्लोर पयले ते दाखोवंक ना. आतां डॅन्स फ्लोर दाखयल्यार सेटलमेंट झोनान घातल्या तेणी. तो प्रश्न जो आसा लायक शेतां पुरोवपाचो हो कॉमन जाला. हांवें येदोळी सांगिल्लें आसा. आनी ह्या खातीर प्रत्येक तुमी पळया इवन कदंबा बस स्टॉपा कडेन शेतां पुरयले म्हण न्ही, पूण त्या फार्मरांक थंय एक शॉप सुद्दां दिवना. येदी व्हडली ओसिया कॉम्प्लेक्स आयल्या. आनी गव्हर्मेंटान जेन्ना एक्वायर केली ती पब्लीक पर्पज म्हणून केली की मार्केट कॉम्प्लेक्स जातलो, बस स्टॉप जातलो. पूण ती दिली प्रायवेट कंपनीक. सो हे ऑफेन्स न्ही एक्चुअली ऑन द पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट. आनी ते शेतकारांक 8 रुपया स्क्वेअर मिटर दिल्या आनी हें केलें. आज नावेली सुद्दां नियरली न्ही तो कळ्ळें. तुमचो प्रश्न आहा तो दिली ना म्हणटा. तांकां कांय दिली ना, तांकां कंपेन्सेशन दिलें ना वा तांकां दिलें. पूण हो शेतां पुरोवपाचो जो प्रकार चलता ती म्हणटा आमकां रोवपाक जाय, आमकां रोवपाक मेळना. हय करेक्ट. सालपेतळें जें नावेली आसा ताजे आमी खुबसो आवाज केल्लो आसा. थंय तशेंच जालां. आख्खी मडगांवची सुवेज हाडून शेतान उडयल्या. तळें सगळें सुवेजीन भरलां. सो तांकां रोवपाक मेळना. पूण शेतां म्हणटा जे गोंयांत आसा आज एग्रीकल्चर गोंयांत जावपाचें ना. कारण वी डोंट हॅव लेबर हियर. सगळें भायल्यान हाडचें पडटा आमकां तें ह्या हेका. सर ती पळय तुमची तुमकां सांगताली की शेत रोवपाक जाय म्हणून. ना ते खूब ते सांगतात ते वेगळे ताजे प्रत्यक्ष काय ना. काय म्हाका दिसता जी शेत कोण ते कितें जालां सम ऑफ द फिल्ड्स बॅरन दवरल्या लोकांक. बॅरन लोकांक दवरला. बॅरन दवरल्या. ही बायल आतां उलयल्या ती फातोर्डाची. तेचे प्रॉब्लम सारकें. इट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम. She can't cultivate the field. How is she going to earn a living? No, please tell me what is the solution for this? Solution for this, now the land has been, at least they should be well compensated by the government by way of cash incentives. So शेतां पुरोवपा शिवाय पर्याय ना. ना अर्बनायझेशन जालें की जावचेच पडटलें. तूं आतां सांगलें का मडगांव एक्सपांड जाता म्हणजे शेतां आशिल्ली ती पुरोवचीच पडटली तुका. सर कितें सांगता पळय जी शेतां रोयनात पळय एक कम्युनिटी आसा ती अजून आज सुद्दां शेतां रोयतात. आनी नावेली सुद्दां आसा ती. आनी थोडे कडेन ना आसत. पूण थंय उदक जाय शेतां रोवपाक. वायगण रोवपाक उदक जाय. पावसान येता. सो 2 पीक काडपाक बाणावले नावेली आतां ती रोयता ती हांवें अजून पळयल्या. तिका सुद्दां स्वता ती अजून शेत रोयता. पूण तांकां थंय उदक हें ना, पुरवठो ना. सो आनी कनाल बांदल्या पूण कनालान उदक येना. कळ्ळें. शेताचो एक इश्यू जालो. रिजनल प्लॅनाचे तांणी हें केलां की रिजनल प्लॅना भितर गोंधळ जाल्लो आसा. म्हाका दिसता तो गोंधळ तो इश्यू बऱ्याचशा प्रमाणात तांणी सॉल्व केला. बिकॉज दे हॅव सेड दॅट यू सेड वी वील मेक ऑल दी करेक्शन्स. थंयसर आनी एक म्हत्वाचो इश्यू आहा. आमकां पार्टिसिपेट करून बाराबर बसोवन तो रिजनल प्लॅन गेलो. एकदम म्हत्वाची गोश्ट घडली. पूण तरी मागीर जेन्ना तो रिजनल प्लॅन आमकां पावलो तेन्ना विस्वासाक घात जालो. ओके. एकूच सांगा फादर की जी ज्यो लोकांची एप्लिकेशन्स आयली तातूंत भितर डिपार्टमेंटान डिक्लेअर केल्ले आनी दाखयिल्लें बी आसा 95% लोकांनी कन्वर्शन्स मागल्यात. सो दॅट इज द चेंज यू वॉन्ट? Or you want it to be withdrawn because these people are not allowed to convert their land? Because there are 95% people have asked for conversions in this. ना पळय आमी प्रायवेट जी एप्लिकेशन आयिल्ली पयलीं गव्हर्मेंटान सांगलें की गांवांनी ग्राम सभेंतल्यान एप्लिकेशनां येवपा जाय. जाल्यार प्रायवेट येवपा जायनाशिल्ली पयलीं म्हणल्यार.
प्रायव्हेट आयली सो प्रायव्हेट आसा तितली वेस्टेड इंटरेस्टाची मॅक्झिमम आसतली जी तांणी घातल्या कित्याक ओनर वेगळो टेनंट वेगळो करेक्ट. आसता. सो तुमकां रिजनल प्लॅन कंप्लीट स्क्रॅप केलो Scrap केल्लो जाय जाय. कित्याक तुमकां ती लँड कन्वर्शन्स केल्ली जाय बिकॉज पीपल वॉन्ट लँड कन्वर्शन. ना लँड कन्वर्जन No, that is what people are demanding. There is a difference. 95% people have asked for land conversions. Only the owners will ask. Tenants will never ask. आमकां जाय So ग्राम tenants are सभेंतल्यान equal owners of the नाही land. ग्रामसभेतल्यानच गेल्ले ग्रामसभेतल्यान गेल्ली बसून थंय दिल्ले आसात फॉर कन्वर्शन आयले नॉट ओनली आसतले, प्रायव्हेट आयले आसतले. But there- नॉट ओनली ग्रामसभेतल्यान येवंक प्रायव्हेट ना. ग्रामसभेतल्यान काणकोण आणि मांद्रेचे धाडिल्ले वेर होल 95 सो मच ऑफ एरिया दे हॅड आस्क फॉर कन्वर्शन तांणी ती इतली ल्हान केली विच इट वॉज अ मिस्टेक. हय इट इज अ मिस्टेक. इट इज अ मिस्टेक. काणकोणा भितर हय. फॉर एक्झाम्पल 100 स्क्वेअर मिटर्स मागिल्ली तांणी फक्त 20 स्क्वेअर मिटर दिली कन्वर्शना खातीर. इट इज अ मिस्टेक. पण ना तशी न्ही ना तें तशें ना. सो आतां तुमी ग्रामसभेन मागिल्ल्यो हय ग्रामसभेन सी खुबशे कडेन ग्रामसभेन जेन्ना प्लॅन लोकांनी करून दिल्लो सरपंचान तो रातच्या रात चेंज करून सबमीट केला. एनिवे वी हॅव So, डिस्कस हय. इनफ ऑन दिस रिजनल प्लॅन. हांगा रिजनल प्लॅनाचेर बेसिकली करेक्शन्स करपाची काय स्क्रॅप करपाचो हो इश्यू It आशिल्लो. should be scrapped because orchards are shown as settlement zone. So in some corrections of the cannot panchayat. corrections can be made or not. It can be made, But who but has that thing? Better plenty to of scrap. correction. It So- is not so- to the satisfaction of the people. वॉट एव्हर इट इज तुम्ही स्क्रॅप करून परत मागीर करेक्शनच करपाक बसतलो न्ही. सो एक अल्टिमेटली फावटी correction- स्क्रॅप करतकर कितें तुमकां नवो प्लॅन जाय काय नाका. सो नवी प्लॅना भितर कितें करतले फायनली जें कितें जाल्लें नाशिल्लें तें करतले. ऍक्च्युली गव्हर्नमेंटा कडेन फुल करेक्ट डेटा आसा पूण तो करेक्ट डेटा तांणी घेवना. ओके हय. आमी तो हाजेर एक सुद्दां सेपरेट settlement डिस्कशन दाखयला. करूया. आमी खुबशी डिस्कशन्स केल्ली आसा ह्या गजालीचेर पूण बेसिकली जे फार्मर्स आसा तांकां कंपेन्सेशन मेळप हेंय गरजेचें आशिल्लें आनी जे एनोमलीज आसा ते एनोमलिसाचेर हें करपाक जाय कित्याक म्हजे कडेन हांगा वेळ सोंपला. सो आमी फुडलो क्वेश्चन कितें आहा तो घेवया. आमी एक ल्हानसो वेवसायीक विसव घेतात आनी परत येतात. तुमचे मुखार खूब जाणांचे प्रश्न आसात रोखडेच आमी फोनाच्यो लानी उक्त करतले. पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचो मतदार राजा. नमस्कार आणि येवकार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या आमच्या सत्ताग्रहाच्या कार्यावळींतली म्हत्वाची कार्यावळ लायव्ह मतदार राजा. आणि मतदार राजा भितर आमी आज डिस्कस करतात मडगांव, फातोर्डा, कुर्तोरी आणि नावेली. ताचे खातीर आमचे कडेन 4 मानिस्त आसात. मेल्सन लुईस, सिद्धार्थ करापूरकार, सीताराम टेंगसे आणि फादर विक्टर फेर्रांव. आणि आमी डिस्कस करताले आणि मुखारलो प्रश्न आसा तो प्रश्न आमचे समीर भट आणि सावियो रिपोर्टरांनी वचून हाडला. ते कितें म्हणटा ते पळोवया. Garbage also, I mean the municipality doesn't pick it up every day. There is garbage everywhere around. Strewn for 2-3 days at a time. Should be done in every day. There's cleanliness around. Yes, The is- issue is of picking up garbage. Municipality doesn't pick up In the Margaon garbage. particularly. In Margaon. Yes, in Margaon. सी कितें जालां गार्बेज जो पिकअप करता तो बरो रितीन हँडल करपा जाल्यार सेग्रिगेशन म्हणटा घरानूच जावपा जाय. Correct. लायक प्लास्टीक वेस्ट आनी बायोडिग्रेडेबल. पूण हांगा कितें जालां हांगा सगळो मिक्स हाडप जाता. थंय व्हरून सोंसड्यार उडयतात आनी थंय सेपरेशन करता विच इज डिफिकल्ट. आनी त्या खातीर अजून थंय स्टार्ट कांयच जावंक शकना कारण ते इनसेरेनेट हाडून तो पयलो सगळो जळोवन मागीर नवो करचो पडटलो. फर्स्ट थिंग आमी सेग्रिगेशन करपा जाय आनी हें गव्हर्मेंटानूच फुडें घेवपा जाय. लोक करपाक शकना. हें गव्हर्मेंटानूच थ्रू इन्स्टिट्यूशन हें सुरू करपाक नाही हांगा इश्यू असा गार्बेजाचो की फाल्यां समजा जशी आमची पणजे भितर सिस्टम आसा की आमी घरांतल्यान गार्बेज दितनाच वेट गार्बेज आनी ड्राय गार्बेज सेपरेट दितात सेग्रिगेट करून दितात आनी ते येवन पिकअप करतात आनी त्या पिकअप करपा खातीर थोडे कितें पयशे आहा ते पसून प्रत्येक जाण दिता आनी ती व्यवस्थीत वता. कंपेरेटिवली व्यवस्थित होता. हांगा ती मिक्स जाल्ल्यान प्रॉब्लेम जाता. समजा म्युनिसिपालिटीन तें केलें मडगांव तरी तुमचो गार्बेजीचो प्रॉब्लेम उरतलोच केलें ना बिकॉज सायडीची पंचायती आहा ते तुमची करची ना. कुर्तोरीची पंचायत नावेलीची पंचायत ती करची ना. ते सरान आमी पयली खेप उलयला पळय ते चारूय हातून अच्छा, एका एक बरोबर करपा रावपा जाय. जाय. दॅट इज अ मस्ट. सो बेसिकली आनी दुसरी गजाल अशी आसा की त्याच बरोबर गांवां भितर पसून आतां सगळीं जाण म्हणटात की गार्बेज आहा ते गव्हर्मेंट येवन उखलतली. पयलीं गांवां भितर आमच्याच गार्बेज डिस्पोज करताले. Dispose करताले. सो दॅट प्रॅक्टीस इज ऑल्सो गॉन. आनी पयले सुवातेर जरी प्रश्न मनशाचोच आसा आमच्या घरांतूच सुरू जाता आमी घरांत तर गार्बेज मॅनेज करीत तो प्रश्न सुट्टलो. पूण त्याच बरोबर आनीक एक प्रश्न येता कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ मारगांव. जितले मारगांव वाडटा तितली गार्बेज वाडटा आनी हे अनप्लॅन डेव्हलपमेंट जो सर तेंगशे म्हणटालो ते अनप्लॅन डेव्हलपमेंट ही गार्बेज तयार करता. ओके सो ह्या गजालीचेर सोल्युशन म्हाका दिसता काडचेच पडटलें. Another thing about this garbage. In Margaon itself, we have so many church feast, fairs, exhibitions coming up at No, the no, SPDA. garbage is coming up because of many things. What is the solution for that? Solution is the
people should pick up. The corporation should make arrangement. There are no sweepers to even sweep the wards. We have 20 wards in Margaon, but none of the sweepers come in most of this Mungul ward and all. We have a garbage bin there. So what MLA can do if in the assembly about this, or municipality has to do it? It is, I think, municipality. Okay. Anyway, we are not going for municipal elections right now. Okay, we are going for assembly elections. Should MLA do something in this? No, but MLA has to. MLA it is his responsibility. MLA has a role. MLA has a role. MLA has a role and he has to do it through municipality. He has to do it. Okay, yeah. आम्ही फुडलो प्रश्न आता घेऊया. जी आमची PWDची वॉटर सप्लाय पायपलायन असतात ती पायपलायनी खंय खंय अमूक जाग्याचेर फुटत असतात आणि ती फुटतकच न्हय PWD एक्शन घेवपाक मातसो चड वेळ काडटा. हातून वॉटर खूब वेस्टेज जावन वता. हे लोकांकय माल आनी गव्हर्मेंटाकय माल. सो ताका लागून अनेक परत रिक्वेस्ट की पायपलायन फुटतकूच जेन्ना लोक कंप्लेन करता तेन्ना इमिजिएटली PWDन मातशें एक्शन घेवचें म्हणून थ्रू आवर MLA. उदकाचो तितलो सिरियस तसो प्रॉब्लेम आतां उरलो ना. ती पायपलायन आतां सगळी हांगच्या साळावलीची पायपलायन आतां इट इज वेल मॅनेज. केन्नाय चुकून केन्ना तरी जाता. आतां हो तो हांवें सांगिल्लो पळय खंयचो तो फातोर्ड्याचो कितें प्रॉब्लेम फातोर्ड्याचो म्हणटा तो फक्त तो थंयचोच पुरतो आसतलो तो. अदरवायज आतां ना पूण फुट्टे पायपलायन खूप कडे सर. बेसिकली फुट्टकर प्रॉब्लेम जातात. ना पयलीं तुजी 8-10 दीस मेळना नाशिल्ली एक He's Abhijit is concerned about wastage of water. Wastage water is there. Wastage of water is there as you go to Mont, where the PWD office is there. I had once seen for several days that water from the valve was leaking. And the office thayच आसा And the office thing is just behind the office. Yes. In front where the steps are there, I think the government quarters. You tell us what is required to be done. प्लॅनिंग ना. बरें खरें म्हणल्यार प्लॅनिंग ना. आतां तांकां पायप घालपा जाय सरळ खणपा लागता. पायप घालता माती घातली उरली. टेलिफोन डिपार्टमेंट येता ताका केबल घालपा जाय तो खणटा. तो खणटना तागे मशिनां हें रप्चर करता. आतां इलेक्ट्रिकल केबल आनी घातल्या. सो बेसिकली असली सगळी गजाली जेन्ना जातात तेन्ना सिटिझन्सांनी अलर्ट जावपाक जाय. लोकांनी अलर्ट जावपाक जाय जाल्यार प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक शकतात. काय फक्त आमी आमदाराक दोश दीत रावतले डिपार्टमेंटाक दोश दीत रावतले आनी थंय येवन उबे पळय उदक व्हांवता कोण काय करना मरे तितले म्हटले प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. नाही आमी सांगू शकतात ते फोन करून सांगू शकतात. करेक्ट. पूण मागीर जावपा जाय तुजें माधव पंडिता आपण पुण्याक गेल्लो म्हणटा पुण्याक आपूण नळ फुटलो दिसलो. आपूण ताबडतोब कॉर्पोरेशन सांगलें 10 मिनटां भितर मनीसून तो काम करून गेलो. कळ्ळें. ओके. फोन केलो जावपा. पूण म्हाका दिसता त्याच बरोबर सिटिझन्सांनी मातसो अलर्ट जालो सिटिझन अलर्ट जावपाकूच जाय. आनी ताजेर एक मुखार एक प्रश्न हें आसा सांगपाचें म्हणल्यार की पायपलायनूच न्ही आतां जे डॅम आसा डॅम 60-70% गोंयांत उदक सप्लाय जाता आनी ते 18 म्हयने चलता. सीएमान हय सुद्दां म्हणलां असेंब्ली भितर. सो त्यो तर बंद केल्यो जाल्यार एटलिस्ट पुरवठो तरी उरतलो आमचो थंय. वॉटर सिक्युरिटी फुडलो क्वेश्चन आता घेऊया. Another thing is फुडलो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन. लास्ट 5 years काय अनएम्प्लॉयमेंट चड जाल्लें आसा जायते भुरगे बेकार आसात. सो आतां कोण जो MLA निवडून येतलो तो म्हाका ताणें दिसूंक जाय कितें ताणें भुरग्यांक जायते कडेन नोकरेक लावची. होच म्हजो मेन पॉयंट. दिस इज अ जनरल इश्यू आमी सदांच डिस्कस करतात. क्विकली म्हाका सांगात कित्याक फोन कॉल येवपाक लागल्यात लोकांचे. नोकरी हाचो अर्थ तो लोकांक फक्त सरकारी नोकरी जाय आसता. लोकांक जर काम दी म्हणटा आमी तुका धंदो दिता ताका तर ना नो वन इंट्रस्टेड. बट सावर्डेचे MLA अनिल बाब सावळो म्हाजो फ्रेंड तो ताणें सांगलें आपूण त्या सावर्डे म्हणटलो प्रत्येक गांवांत देंतीत मारले तांकां गव्हर्नमेंट नोकरी जाय नॉट इन सावर्डे आयदर इन पोंडा ऑर पणजी. Acha, so see, Margaon is so much developed with new collectors building coming up, new hospital project coming up, new transport hub is coming up at big station there, and with all this, people have lost their fields for this construction. What about the people being compensated? No, that issue we already discussed. That those people have to be compensated and they should be given not jobs. Given jobs for jobs also. Correct. आज तुम्ही तर खंयचोय न्यूजपेपर उगडलो सिच्युएशन्स वेकंट पळयली. No, the issue here, jobs what we are discussing is basically wanted म्हणून इतलें येता पूण तांकां लोक मेळना. सो जॉब्स जाय म्हणटा तें सरान सांगता तशें तांकां फक्त गव्हर्मेंट जॉब बसून सुसेगाद घेवपाचें पूण काम करपाचे ऑपॉर्च्युनिटीज खूब आसा. आनी मागीर भायल्यान लोक येता म्हणून बोवाळ मारतात. जे थंय आसात ते करपाना ते मागीर पळय हे भायले लोक येतात जे हांगा येवन धंदो करता गाडी घेवन भोंवतात तांणी फ्लॅट घेतलो तांणी बंगलो घेतलो पूण हांव गव्हर्मेंट जॉबाक वतलो हांव तो धंदो करचो. बेकार असो ना गोंयांत बेकार असो कोण ना. येता तितले आतां तुका खंयचेय ऑफिस जॉब कितेंय जॉब पळय सगळे तुका मायग्रंट्स मेळटले पूण लोकल गोवन्स मेळपाना कित्याक लोकल गोवन्साचे स्टँडर्ड अशें जाला. दे शूड गो इनटू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नाल्यार दॅट इज इम्पॉर्टंट. ओके हांगा फोनाचेर फोन येतात प्लीज आमी कोण फोन आहा तो फोन घेवया एटलीस्ट एक घेवया.